ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या कीर्तनासी तुझ्या दासबोधासी त्वा बोधवावे अपत्यापरी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तने ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ। शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। सॉरी श्रोतेजन हो सर्वांग सर्वांतू अशी त्या रामतत्वाका मनोभावान नमस्कार करता आणि आयचे विवेचन गमते कोण घडोन हळत वक्त्या किंमत असता जनतान स्रोत असता भक्त मळकी देव येतात अशी भक्त के नाही यान तशी हांव एक भक्त स आणि तुमच्या जगदीश मूर्तीन तू तक नमस्कार कोरनायची विवेचनाक सूर करता। आज आज हे कितले 46 मनाचो श्लोक आमी घेवया। गेलपंता सांगिले जयाचे निसंगे समाधान भंगे अहंता अकस्मात येऊनी लागे तये संगतीची जनी
कोण गोडी, जिये संगतीने मती राम जोडी. ते कोणाल संगत धरल्यारी राम मेळटली ती संगत धरका. आणि एखाद्याला संगत धरल्यारी आमकां पुऱ्या प्रपंचांतूच शिरकून पडू जाता. आणि ताकाय रामाला आवड आसना आणि आमकांय हें करता वेस्ट ऑफ टायम अशी म्हण न्हू. आमी कले भजन यो रे थंय पळय बरें पिक्चर लागल्या म्हणून घेवन वचचें अशी जर केल्यारी आमगेलो वेळ फुकट वता. आणि गेल्लेलो वेळ फुकट वचुलेलो परत येना. म्हणून 46 श्लोकांत समर्थ सांगता ती, मना जे घडी राघवे वीण गेली, जनी आपुली ते तू हानी केली. रघुनायका वीण तो सीण आहे, जनी दक्ष तो लक्ष लावून पाहे. जय जय रघुवीर समर्थ. प्रत्येक क्षणाचे महत्व खास करून मनुष्य जीवनांतू प्रत्येक क्षणाचे महत्व. मनुष्य जीवन म्हळ्यार लॉटरी लागील बरी लागला ते स्टॉक मार्केटाचे शेअर्साचे भाव आनी पळयतात न्ही, तशें आमी प्रत्येक क्षणाक आमगेली हें वाडता असो की ना, आमगेल देवाल भक्ती वाडता असो की ना, आमगेलें नाम कशें चल्ल्यां ताजें हें कितलें आसा, इंटेन्सिटी कितली आसा, आमगेलें अनुसंधान जमतस की ना, सतत पल्ल्या वेळार आमकां स्वताल विस्मरण जाल्लें. आम स्वता बद्दलच आमी उलयता ती त्या आमी स्वताल विस्मरण केलें जायना. जाल्यार जेन्ना आमी रामा बद्दल उलयता ती, रामाल किर्तन करता ती, रामाला अनुसंधान दवरता ती, रामा लागींच रडचें, रामा लागींच हांसचें, ताका कसले प्रॉब्लेम्स आशिल्ले ते ताकाच सांगचें. तो भितर बशिल्लो आसता, दुसरे कडेन खंय ना, हांगाच आसा. जाल्यार समर्थ सांगता ती, मना जे घडी राघवे वीण केली गेली ती वत्ता, घडी वत्ता म्हळ्यार आमी करका म्हणना, आमी अशी नशी पलक झपतके म्हणटात न्ही तशी पापण्यो निट्टून उघडता ती, ब्लिंक करता ती. तो सरी एक क्षण मागशी वचुलेलो आसता. आमचे खातीर कोणेय राबना ती. आणि ती गेल्लेली वेळ परत येना. आणि आमगेल खंयची हें क्षण शेवटचो असो हें आमकां देवान सांगनी. ते गुट्टू असो, गुट्टू तो तांच लागीं दवरून घेतला. तेमी तांकां कळची कशी एक क्षणा खातीर न्ही संदी हुकता. फॉर एग्जाम्पल तुमकां सांगता, वाली आनी सुग्रीव हांच्यांत युध्द जालें. युध्द म्हळ्यार कळ्ळें, तो पाप सुग्रीव ते दोग जाण जवळ भाव एक सारके दिसताले, एकच दिसताले. तातूंत तो वाली थोडो व्हड आनी ताका कोणकी वर दिलेली खंय, ताका कोणें मारूं गेले, तो पडलो की ताज्यांत आनी डबल बळ येता म्हूण कळ्ळें. आनी तो कोण लढाई करूं आयला तागेलें बळ अर्द ताका वता खंय. तशी तावळी ताल्ले कोण युध्द करतले. जाल्यार त्या वालीने सुग्रीवाक भयंकर त्रास दिलो. पुरे तागेले बायल थंय किडनॅप करून व्हेली. तावळ हो पाप मस्त दुख्खी आशिल्लो. तर रामा गेल्यान ताका भेट जाली. तावळ रामान सांगलें, आमी समदुख्खी, सेलिंग इन द सेम बोट्स. आमगेले दोग जाणांक कॉमन दुख्ख आसा ती. म्हगेली बायल हरयल्यार तुगेली बायल तुका मेळना. तो पयलीं तुका पण मदत करता. जाल्यार ही प्रॉमीस दॅट यू वील हेल्प मी. हो म्हणून तर तांगेलें ठरलें. तर तो वाली आराम ताका जाय आशिल्लें सगळें मेळ भोग विलासांत रमलेलो तो. भायर पण आशिल्लें तागेल्या महालांत. तर ताका युध्दाक ललकारी दी म्हूण. यो बा ना बा म्हाका भंय दिसता म्हूण. अरे हांव आसना, हांव तुका मारता, हांव ताका मारता, तूं कांय काळजी करूं नाका, ताका आपय. हांव आपोवचें शकना, म्हाका कसलेंय कारण ना जाल्यार युध्द कर, तुकाच न्ही. अरे वाली भायर यो, हिम्मत आसल्यार भायर यो आनी म्हणल्यार लढाई करी म्हूण सांग ताका म्हणून. तर हो वता, रामाल भरवशाचेर वता आनी तो वाली भायर येता. अरे परत आयला तूं, राब तुका दाखयता म्हूण धांवन वचप ना, हांव धांवन वचचें येयना, हांव तुका सांगता लढाई करूं आयला म्हूण. तर हो झाडां मागशी लिपून बशिल्लो आसता. कोण राम दिसना. जाल्यार ताणें ताका प्रॉमीस केलेलो आसता की तुका जर दुखता म्हूण दिसल्यार आपण ताका मारता हो म्हणटा. आनी हो लढाई करूं येवचे भितरी तो वाली ताका अशी धर न्हू, ताका बोडी बोडी बोडयता आनी धाडयता तो
तो मल्ल भीमालवर तिथली ताकद अशी ताकद हाक्क भयंकर. तरी हो म्हणटा बापरे. आणि भितर वता वाली परत. त्यावेळे हो राम म्हणटा कल्ले रामाक म्हणटा तू ताक मारत म्हणेल ना त्या भरवशाची राहून ताका पहिले पण मग कितले दुखले कितले लागले अशी. त्यावेळे तो म्हणटा रे भई पण ताक मारूक हांव प्रयत्न करतालो जाल्यार तुम्ही इतले एक लॅक आसा ती तुम्ही लढाई करतना कोण वाली आणि कोण सुग्रीव म्हण आपणाक कळना जालें. तेमी ती फक्क न्ही ताक म्हणलें करून तुक्क मारल्यार कल करचें. तर एक आयडी करूया. हांव एक फुल्लाच हार मगल गळ्यांतलो तुगल गळ्यांत घालता. कळ्ळें न्हय. आणि तू लढाई करी. आतां कोणाल गळ्यांत हार आसा न्ही तो सुग्रीव म्हूण म्हाका कळटलें न्हय मागीर हांव वालीक मारता. तसो तो बसता हार घालता. परत युद्ध सुरू जालें की ते करता ती. पण हो भित वता की ना ताका त्या माळेचे अभ्यास आसना न्ही ताका हें जाता इनकन्विनियंट जाता बेजार येता ताका. तो पयले हे माळ घालून घेवन कशी ते कलकी मळवारी नववारी न्हिसून कोणाक ड्रेसीस घालचे हे आसता. आजकाल शिवयलेली नववारी सुद्दां येता. ते शिवयलेले घालून घेवन सुद्दां केन्ना ती सोडून दवरची जाता. तशी ताका जाता ती माळ केन्ना कान उडयता म्हणून इतलो धगू जावचें लागता शेवटी. तो चिकेक वेळ अशी खरजुशी जाता खरपिलवार जाता. तो काडटा थोडो वेळ बाजूक दवरता म्हळ्यार समज लढचें जातलें. परत सेम परत मार खावन येता. त्यावेळी तो म्हणटा ते माळ काड नाका माळ काडल्यार म्हाका कळना. तशी आमगेल जाता. आणि नंतर तो झाडा मागशी थावन ते वालीक मारता. परत माळ घालता परत माळ घालेली तेन्ना तो काडना अशें जाता. तर मस्तपंत मी अशी एक हॉलाची उदाहरण दिता ती की सगळे बागले बंद आनी तुमी एक बागील उगडेच केली आनी कुरडेश हातान चाचपीत वच्चे तांकां भितर दवरलेलें आसता. खंयची बागील उगड की तांथान तुमी भायर वच्चें म्हूण एक बागील उगडेच. सगळे जाण लायनीन वतात पळोवपाक. व्हड हॉल न्ही चाचपीत वता ती. तर नेमकें एक मनशाक ते हाजे ओपन जावन बागला लागीं येता. त्या वळता खांकल की चाब्बीलवार जाता आनी रावची ना सरळ चमकूंक. तर तो चमकत वता अशी हें जाता. ते बेल्ट फिरत आसता. वचूल्यार ते जे बागील उगडता तातूंत मुखार वता तो मागीर परत ताका तितली फेरी घालता. तशी जाता. तशी आमगेल चल्ल्या. आमकां संदी खंयची संदी म्हूण मेळटा आमकां गोतना. आमकां गोतना ती प्रत्येक घडी राघवाल नामा नेच भिजका चिंब जावंका मना जे घडी राघवे वीण गेली जनी आपुली ते तुवा हानी केली. तू नुकसान जातस बाबा. आणि ते राम नामान तू नुसते ते बागल्यांतल्यान भायर पडका म्हूण न्हय पण अशीच सुद्दां तू चमकत राम नाम घेतवच इतली गोडी आसता तू. अरे रघुनायका वीण तो सीण आहे. कल खातीर आमी जगचे कल्याक आनंद ना जाल्यार जगचे कल्याक. जनी दक्ष तो लक्ष लावून पाय. तो रघुनायक खंय स म्हणून तो मगल भितरीच आस जाल्यार जो कोण दक्ष की जागरूक की थोड वेळ तरी तो बसता आणि लक्ष लावन भितर आपणाल्या भितर आशिल्ल्याक देवा तू खंय बसला मा कल्ल्याक म्हाका दर्शन दिना कल्ल्या दिना दर्शन म्हूण ताका मस्त वायट दिसता. रडण येता ते विरह व्यथा. तावळी हांवच खंय कमी पडत की कल्ले हरकत ना विरह व्यथ आईर तरकी अड्डिना जाल्यार तो म्हणटा आतां आपणाक हें इतलं विरह व्यथ येता. रडता ताका कळनाची तेंच अनुसंधान. रडच्यान तूं रुदनात ये हास्यात ये रुदनायत ये हर क्षणाचा साक्षी तू आता सख्या वदनात ये. पल पल दिल के पास तुम रहते हो
हे एक आयकल हांवें एक लायन म्हाका मनांत आयलें आमी न्ही सेम हाजेर आसलेली आमकां जें जाय तेंची सुस्त वता कौन की विरह व्यथन पल पल दिल के पास तुम रहते हो फिर क्यों नहीं आते अशी भावारी तो आपणाल प्रेयसीगल वाट पळयता जाल्यार हांगा ही प्रेयसी श्री रामाल वाट पळयता पल पल दिल के पास तुम रहते हो फिर क्यों ये विरह व्यथा ये अनजान बहते आंसू तुम्हें मिलने के लिए आतुर ये क्यों ना दिखते हैं तुम्हें मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी तरस है राम पर तुम भी हो बेबस ना मेरी ही कमियां कभी घटती कभी बढ़ती पर नहीं रे कभी मिटती पर एक है तरकीब श्री राम अरे तुम हो प्रकाश में अंधेरा तुम पूर्ण में अधूरी अमावस तुम्हारा नाम तो पकड़े हूँ लेकिन वो भी कभी चोर जैसा भाग जाता है रे तुम्हें मैं क्या दूँ हे राम सब तुम्हारा ही है मेरे जैसा एक खाली मैं ही हूँ जो तुम्हारे पास कतई नहीं वो अब भी से तुम पर निछावर कर दिया निछावर ले लो हे श्याम मुझे अपना लो राम हाँ तुम छा जाओ हे प्रकाश मेरे उर अंतर तुम पूर्ण में रामचंद्र वर इस सीता का दुख दूर कर करीबो विलीन मोहे हे राम ले चल रे निजधाम अभी निजधाम तक जर रामान नेल्लें म्हाका तरी सुद्धा त्यावेळा सुद्धा आंसूच येतात अब भी आंसू छलक गिर रहे आनंद से वे उमड़ रहे हैं बहने दो उन्हें बहने दो क्योंकि माँ सीता की व्यथा के साक्षी है ये हे जे हे सर ते कसले हाच्याने कसले पुणी नात जोडात त्या श्रीरामा लागीं आनी एक क्षण सुद्दां ताजे शिवाय तागल विचारा शिवाय घालूनच्या वचूं नाका ती हें तांणी सांगल्या तेमी ती हे सांगता जे जे राघवा वीण गेल की ती तुगेली हानी केली तुवें लक्षांत दवरी रघुनायका वीण तो सीण आहे जनी दक्ष तो लक्ष लावून पाहे अरे तू भितर बसून तो अंतरात्मा कोण तू खामच्या पिंच्या घालता कोण तुगेल सगळें पळयता तोच पळयत न्हय थोडी तरी कृतज्ञता दवर रे सायबा हा कसले करतास तू कसली तुगेल अवकात असं सांग थोडे लोक म्हणटात हांव रामाक मानना ना हांव देवाक मानना ना हां अरे देवान तुका मानना ना म्हूण ठरयल्यार कल जावचें पण तो कृपाळू दयाळू हां दक्ष तो निधना पण तुका निदोनच्या दिता तो बैसना धक 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 चालू आसता रथ चालोवचे हृदयाचो जाल्यार तो तुका स्वस्थ बैसू दिता विचार करच्या वेळ दिता कसले दिवनाक म्हाका राम म्हणटा म्हाका फक्त तुगेल तें एक बापूसन चल्ल्या गेल हें बापसून पडटा चिमट काणेक चेडा शिकयलें केल्लें फॉरेनांत पेटयलें हां तर एक फन आईल मात्र न्ही कोणकी आयले फॉरेनांत ताल्ल्यागी तान्ने एक गोमटे घडयाळ पेटयली बापसू खातीर हें मग बापसू खोन दी हांव दिल्या म्हूण सांग तुका ती नेम ताका बापूस फक्त एकच म्हणटा ताका वचून सांग चेडा तूं हें घडयाळ म्हाका पेटयलें हां टायम पळोवन चाक ताजे बदलाक तांतून एक 5 मिनीट म्हाका तूं येवन पळयल्यार कितलें बरें जाता आशिल्लें हां तूं म्हणल्यार उरलो न्हू म्हाका जर दिल्यार कितलें बरें जाता आशिल्लें तुगेल हातान म्हगेल्या हाताक घाल्यार कितलें बरें दिसता आशिल्लें आपणाक तशी राम म्हणटा हांव कसलें करच्या तयार आसा तुजे खातीर तूं म्हाका कसलें दिवंक काय म्हूण ना अरे मगल चेडू तूं एक फन म्हणल्यार पळय रे देवा पळय देव भक्ताक देव म्हणटा देव भक्ताक देव म्हणटा कळ्ळें देवा म्हणल्यार पळय रे अशी देव दोळ्या उद्दाहण सांगता मगल म्हणल्यार पळय हांव तुका उबारच्या म्हूण आयलां तरी ना तेमी ती ताजे त्या अनुभवाचे दुसरे जे अनुभव आसा ती ते घडी हाज शिवाय गेली उपयोगू ना म्हणून समर्थ म्हणटा ती मना आहे जे घडी राघवे वीण गेली जनी आपुली ते तू आहानी केली रघुनायका वीण तो सीण आहे जनी दक्ष तो लक्ष लावून पाहे जय जय रघुवीर समर्थ हे मना रामचिंतनांत जी शिवाय जी घटका तू घालेली
ती तू व्यर्थ घालेली आणि आपणागल कितलं घात करू जाता तितलं केल्लो अशें समज. रामाक सोड न्हू कसलें केलेलें कार्य दुख्खाकच कारण जाता हें लक्ष दवरी. तेमी ती जो प्राणी मनुष्य प्राणी जावो पशु जावो कोणेय जो सावध आसकी ताणें अखंड अनुसंधान रामचरणाल्या दवरका. अलक्ष्यास लावी लक्ष म्हणून साधू परमदक्ष बोडू जाणती कैपक्ष परमार्थाचा. समर्थाने 8वें दशकांतू हें सांगल्या 51-52 ओळींत हें सांगल्या. तर आमी तें अनुसंधान दवरया आनी आतां दासबोध जाल्या वळया. पयलीं 17 हाजे थंय कितलें करूं जाता तितलें आमी आढाव घेतलो. तातूंत 17वें दशकाचें जास्ती सांगू जायनी जाल्यार मागीर मस्त दशक आशिल्लें न्ही. फक्त इतलेंच आमी लक्षांत दवरचें तर तत्व म्हळ्यार कसलें. तत्व म्हळ्यार शेवटी कसलें. ते सुट्टे पार्ट्स आसतात न्ही हाजे देहाचे सुट्टे पार्ट्स. जशी कार आसता काराचे एकदम कार हें जायना ते सुट्टे सुट्टे पार्ट. खंयचेय एक वस्तू घेतलेली ताचे पयलीं सुट्टे पार्ट्स घेवन डिसमेंटल केलेले असतात ते जोडसून एक करपा लागतात. ताका एसिमिलेशन म्हणटा ती. आनी ते सगळें जोडसून ताजो कॉम्प्युटर करपा लागता किंवा कार आसल्यार कार तयार करपा लागता. ताचे विंगड नमुन्या पार्ट्स आसता ती. चलोवंक म्हळ्यार एक व्हील आसता, चाक्क आसता ती चलोवच्याक, बैसूक सीट्स आसता ती, सामान दवरच्याक डिक्की आसता. आनी कसले आसता ब्रेक्स आसता, हें आसता तें आसता, मशीन आसता चलोवच्याक. तातूंत पेट्रोल घालचें आसता. ते एक पार्ट म्हळ्यार गाडी वे ती गाडी न्हय. ती गाडी चलोवच्या कोणेपणी लागता न्ही तो कार ड्रायव्हर जावंका. हांगा आमगेले हांगा परमार्थान कसलें तो ड्रायव्हर सुद्दां एक मनुष्यूची आसता. मनुष्य ती कार ड्रायव्ह करता. तर तेवेंय तो ताका शरीर ड्रायव्ह करता वे ताका देह आसा तेवें सुट्टे पार्टांनीच जाल्ल्या. ते सुट्टे पार्ट्स म्हळ्यार तो न्हय. मनोबुद्धी अहंकार चित्तावनाहम. मन बुद्धी अहंकार चित्त हे सगळें हांव वे. मगल मन, मगल बुद्धी, मगल चित्त, मगल अहंकार हांव म्हणलेलो. हे सगळें म्हळ्यार हांव न्ही. मगल तो मगल म्हाका वापरचे खातीर दिल्या. तशी मगल देहात सुट्टे पार्ट एकडे केल्ले अशी चलतात वे. कार सगळे जोडसून पार्ट्स कार तयार केले. कार चलयतले म्हूण ना कोणी. चलयतल्याक म्हूण एक बॉम्बे हाडून दवरले. ते बॉम्बे चलता वे. बॉम्बे चालोवचे शकता वे कार ना. तातूंत जो बसता अंतरात्मा तो परमात्मा, तो देव, तो अंतरात्मा, तो आमगेलें कार चलयता. आमगेलो देह चलयतलोय तोची आनी देहान बैसून कार चलयतलोय तोची. तशी ही तत्व नमुन्या तत्व आसत. आमी पळयलें की हाजें सूक्ष्म देह, स्थूल देह ताजे सगळे आमी हे कोष्टकशें पळयल्लें लास्ट टायम वय की न्ही. सूक्ष्म देहाचो तत्व 50. पंचमहाभूत खंयची पृथ्वी आप तेज वायू आकाश ही पंचमहाभूत. ताजे नंतर ते प्रत्येक आकाशाचे अंतःकरण पंचक खंयचे एक पयलें अंतःकरण ताजे प्रथम स्फुरण ते खंय परावाणी लागी कडेन मन म्हळ्यार संकल्प विकल्प दोलायमान मन. निश्चय जायना पण ती बुद्धी जाता. ते बुद्धी निश्चय जाता अमूक एक करचेंची म्हणून. पयलीं स्फुरण केलें करया म्हणून एक स्फुरण जाता. ताजे नंतर ह्यो करयेत की नाका बा कल करचें. म्हाका शिफन करूं गेल्लें पुस्स जालें. आतां कशें करचें ना तो बुद्धी म्हणटा तावळ सम आमी विचार करनाशिल्लो. आतां सम विवेक करून प्लॅन करून करया करचेंची म्हणून निश्चय जालो. निश्चय जायना फुडें चित्तांत येता. चित्तान चिंतन जाता कशें करया द प्लॅनिंग. आनी त्या प्रमाण हांव करतलोंच म्हणून मुखारसून जें करता हांव करता तो अहंकारूय जावंका जाल्यार हांव करता. पण देवा तूं करून घे. मोगल्यान बैसून तूं करून घे. म्हाका तूं मनुश्यागल देह दिला.
जाल्यार देहांत सम बैस देवा, सम बैस म्हाका गोत तसं तूंच म्हाका चलोवन तसं, हे श्री समर्था तूंच हें सगळें एक्सप्लेन करून सांगता तसं गोत तसं तरी करून घे म्हूण अशी सांगचें. तशेंच वायूच कल्लें प्राणपंचक ध्यान हें सर्वांगांतू, समान नाभिस्थानांतू, उदान कंठांत आसता, अपान गुदस्थानांतू आनी प्राण हे नांकांतू तोंडांतू सगळें प्राण म्हळ्यार प्राणवायू. तशी तेज हे ज्ञानेंद्रिय पंचक तेज म्हळ्यार तेजान ज्ञान जाता, धियो यो न प्रचोदयात म्हणटा ती तशी. ते कसल्या ज्ञान जाता? श्रवणाचें ज्ञान, शब्द आयकता तो आयकना जाल्यार ताका आयकूं येना जाल्यार केप्प म्हणटा ती. त्वचेचें शीतोश्ण ज्ञान जाता, त्वचेन स्पर्श कळकाची. चक्षु रूप पळयता, कोणा चक्षु ना तो कुरडो जाल्यार चक्षु नाशिल सुद्दां अंतरात्म्याक जाणीवेलें नजर मेळणू अंतर नजरेन तो पळोवच्या शकता कुरडशील सुद्दां, हें लक्षात दवरता. जिव्हा जीब ताज्यान रसास्वाद घेता. नंतर प्राण म्हळ्यार प्राणवायू, सुगंध दुर्गंध ताका कळटा, नांकांतू येता तें ताका कळटा. तशी कडेन आप कर्मेंद्रिय पंचक वाचा उलयता नाजाल्यार बैर म्हणका ताका, हातान पदार्थ उबारता, पांयान चमकता, आपणा गेले तगूच जे अवयव आसता ती ताज्यान मलमूत्र करूंक, ताज्यान रतिभोग घेता, मूत्र हें करता. आनी हें सगळें जर ना जाल्यार ताका त्या शिवाय नपुसक म्हणटा ती. कडेन मलोत्सर्ग करचे अवयव एक्सक्रिटा तें जमकाची कचरशील भायर वचका न्हय, तो तशी राबल्यार कुसून वचत तशी. पृथ्वीचे विशय पंचक शब्द स्पर्श रूप रस गंध हे एकूण 5 हाजे एक 5 म्हळ्यार 25 जाले. कंडेरी आनी हांगा स्थूल देहाचे तत्व, आकाशाची, वायूची, तेजाची, आपाची, पृथ्वीची हें पुराय स्थूल देहाच कल्लें, पृथ्वीच कल्लें, आमगेल्या आंगान दिश्टी सारकें कल्लें आसता. अस्थी, मांस, त्वचा, नाडी आनी रोम म्हळ्यार आंगावेल रोम, त्या रोमांतल्यान भायर पडटा स्वेद, हय की न्ही. तशें आप म्हळ्यार कल्लें वल्लें प्रवाही तेजें आसता, पातळ तें कसलें आसता आमगेल्या देहांत, स्थूल देहांत दिसता आमकां. स्थूल देह आमकां प्रत्यक्ष दिसता. तातूंत शुक्रजंतू, शोणित म्हळ्यार रक्त, लाळ, मूत्र, स्वेद, हूम. तशें तेजाच म्हळ्यार कल्लें भितर एक अग्नी आसत, ताज्यान भूक लागता, तान लागता, एक फंत आलस्य येता, तें तेजाचेंची वर्णन. न्हीद येता आनी कामभावना जागृत जाता. कामभावना ही वय एक भूक आसता, ती तेजांतल्यान उत्पन्न जाता. तशी वायूचे चलन, वळण, प्रसारण, निरोध, आकुंचन, आकाशाचे काम, क्रोध, शोक, मोह, भय हे जाले 25. मेळ न्हू, कितले जाले ते 50 जाले. कड्डेरी आनी आसत हांगा 25 आनी आसत, 32 आसत, 32 8 हाजे. आठ नमुन्याचे 4 घेऊ न्हू. अंतःकरण जालें, सूक्ष्म देह जाले, तशें सगळें मेळ न्हू 82 आनी एक ज्ञान आनी अज्ञान मेळ न्हू 84 नमुन्याचे स्पेर पार्ट्स आमगेले स्पेर पार्ट्स ते तत्व म्हळ्यार कल्ले स्पेर पार्ट्स म्हळ्यार अख्खें येना, जड सुद्दां अख्खें जायना. नुस्तें मन कले करूं शकना, नुस्तें त्वच कले करूं शकना, नुस्तें हाड्ड कले करूं शकना, खंयचेय नुसतो द्वेष आसपा कसलें जायना ताज्यान, भावना सुद्दां नुस्तें प्रीती करूं कोणा कोणी लागता,
कसले हाचे ताका द्वैत लागता आणि ते म्हळ्यार परब्रह्म न्हय, ते म्हळ्यार हांव न्हय, ते मगल म्हाका वापरच्या दिल्या, कार म्हाका वापरच्या दिल्या, मगल देह म्हाका वापरच्या दिला, तो कशी वापर का. आता 18 अध्यायान तू बहुजिन्सी तांथावन हे येता बहुजिन्सी म्हण दशक 18 समर्थ सांगता ती 14 विद्या आणि 64 कला शिक्का तिनं कळलं न्हय. ह्या दशकाक बहुजिन्सी अशें नांव दिलें. साधक मस्त म्हणटा साधन हे नांवा अंडर आळशी जाता. हांव साधन करता आसतना दुसरे कले करका म्हणना म्हण सगळें रांदप दुसऱ्यान करचें, बशील कडेन खावचें हांडींचें, हांव साधन करता. अरे तूं काम करची हीच एक साधना. साधन म्हळ्यार अख्खा दिवस जपमाळ घेवन बसताक साधन म्हणना ती. तेमी ती तांचा समर्थ म्हणटा ती मानवी मनाची अनंत शक्ती आसा. त्या साधकाने मनाच परिपूर्ण वापर करून हे सगळे गुण आत्मसात करता ती. तेमी ती हें कशी करचें ह्या दशकान शिकयल्या म्हणून ताका बहुजिन्सी म्हळ्या. जीवन म्हळ्यार फक्त ध्यान न्हय किंवा जप करचे मात्र न्हय, तरी सर्वज्ञ संग निरूपण समासांतू श्री समर्थांनी जाणते मनुष्याला वचून कसं शिकू जाता हाजी व्हडली याद दिल्या. तुमकां सांगता मग रामकृष्ण मठाचे एक संन्यासी, संन्यस्त वृत्तीचो तो संन्यासी कळ्ळें. संन्यस्त वृत्ती म्हळ्यार तो प्रापंचिक असत जाल्यार संन्यस्त असत. प्रापंचिक संन्यासी आम्ही वो गृहस्थाश्रमीचे संन्यासी. तशी रामकृष्ण मठाचे एक संन्यासी गृहस्थ संन्यासी तबल वाजोवच्या कळटा, पेटी वाजयता, वाहन चलयता, संगणक वापरता, संगणक म्हळ्यार कॉम्प्युटर, मोबायल वापरता, खेळ खेळता, इंग्लिश न्यूजपेपर्स वाचता, सगळी कीप्स हिमसेल्फ अप टू डेट अपडेटेड कळ्ळें. आणि तागल सगळे भोवतालचे जगाचे आत्ता कलियुगांत ताका पूर्ण भान आसा. म्हळ्यार तो नुसतो प्रापंचिक असवे ना, जाल्यार अधिष्ठान केल्लें स तागेले भगवंतागल नाम राम नाम एक क्षण राम नामा शिवाय वर्णत. तागल अंतरात्म कशी ताका चलयत की ताका साक्षी दवरून तो प्रती एक करता. तशी समर्थांगल मताने आध्यात्मिक मनुष्याने अशी बहुजिन्सी आसता, सगळं करू शिक्का. प्रपंच करावा नेटका म्हळ्यार प्रपंचांत कितले नवीन 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 शिक्का लागता, कोरका लागता, नमनमुन्या प्रसंग येता ती ते आमकां कितली शिकोवन वता ती. पण आमी शिकना ती. आमी पास्ट विचार कल खातीर करका, कल खातीर पास्टात विचार करका, ते जावन गेले न्हय, पास्टांत रमू नये. पण जर कले आमकां वायट जालेलें तर त्या पासून आमगेले कल चुकले, ती चूक परत जावं नये म्हण आमी कल करता, हें आमी थंय शिकता. किंवा बरें जालें हें पण कशें बरें जालें, हांव कशी प्लॅनिंग केल्लें तें प्रत्येक पण तशी करता हें आमी शिकता कळ्ळें. तरी कोणाक समाज संघटन कोणा महंत म्हणून दुसऱ्यांक शिकोवचें की समर्थ सांगता ती समर्थांक मत हें करचें मस्त आवडटालें महंती. आनी तांणी मस्त महंत हे संप्रदायान तुची कीर्तन भक्ती तांकां भयंकर आवडटाली. जाल्यार मागीर कीर्तन ह्या माध्यमांतल्यान मस्त समाज प्रबोधन जाता कळ्ळें. तर असल्याने बहुश्रुत आसता. बहुश्रुत म्हळ्यार मस्त अभ्यास केल्लो आसता, मस्त आयकलेलें आसता, सगळे विशयांचें सुमार ज्ञान आसता ताका. बेसीक ज्ञान प्रत्येकाचें आनी प्रत्येकांत एक्सलंट असलें तरी बरेंची. हें म्हाका दिसता श्री समर्थांगले स्वता गेले आत्मचरित्रावर आसा. ते स्वता सगळ्यांत पारंगत अशे भोग आमचे पद म्हणटाले, झप 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 चमकताले, कितले हें करताले, सूर्य नमस्कार घालताले, सगळी सगूण पुजा इतले प्रेमान करताले, आरती तितलेच हाज्यान करताले, ध्यान तितले सतत रामागल अनुसंधानांत आसताले. आनी तांणी मावळे तयार केले, कसले कळ नातील मावळ्यांक घोड्यार बसून शिकयले, तांकां हत्यार चलोवच्या शिकयलीं, सगळे गोश्टी बरोवंका कशी. तांणी कल्याण नांव ते अंबाजी कल्याण म्हूण तांणी लेखक म्हूण घेतलो आनी तांणी ताका लेखकू म्हूण तयार केलो. कशी बरोवंका गोमटें अक्षर मोत्या दाण शें प्रत्येक लेखन क्रिया म्हूण मुखार समास येतलो ते कशी काडका म्हूण तें शिकयलें. कवित्व येतालें, गायन येतालें, कसलें ज्ञान आशिल्लें. आनी तरीही साक्षी भाव हांव रामा गेलो आनी राम मगलो म्हाका कसलें नाका अशें भाव
कळलं. तर की आजकाल हातांनी सांगण्यात समाज पहिले हांतू आणि हे कल्ल्याच हाज्यान करचे आमी तर मनान करता मनाने कळ्ळें. तर मनाच हाजे तांणी भोग आमटे म्हळ्यार मनाच उपाय करून आमी सगळें सोदका म्हूण सांगल्या. तें पयल समाज पयल करया 18व्याचो कडेन दुसरे समाज सांगतू हें येता मनाच गुणधर्म कशें आसता ती. हां आतां पयलो समास 18व्याचो देवस्थान म्हळ्यार देवळ. आमी मस्त देवळां फिरता ती पण आमगेलो खरो देव खंय आसा विचार केला आमी केन्नाय. तो आमगेलो अंतरात्मा आसा. ती एक हाजे अष्टावक्र गीता सांगूक एक बायल मनीस बसता ती म्हणटा सगळें तुमी हांगा धांव थंय धांव करतात खंय पण तुमकां देव मेळना. कित्याक म्हळ्यार तुमी जे धांवता आसत न्ही तोच तुमगेल्या शरिरांतू तो देव आसा. त्याची ताका तुमी तें देवळ स्वतागेलें देवळ त्या देवळ घेवन धांवता आसत दुसऱ्या देवळांतू तुमकां कशें मेळटलो. देव भितर आसता मंदिरात अंतरात तोच देव आहे नाना देही नाना रूपी तुझा तूची पाहे. तशी आमी स्वताक ताका रियलायज करचें म्हणटात सोदचें न्हय. रियलायज म्हळ्यार आसची तो ताका सोदचें काम ना. ताचो अनुभव घेवंका ताल्या दृश्टी घालका ताचेर प्रीती करका ती मना पासून अशी उमलून भितरल्यान येवंका ती प्रीती ताची त्या प्रितीची एक नमन्या झरी फुटका. एक म्हणटा एक काणी वाचली हांवें एक अशी देवभक्त एक मनुश्य आशिल्लो चल्ल्याक इत्तीत केलें तो मस्त शिकलो हे जाल्यार तो सायन्स प्रवीण न्ही ताका कलेन केमिस्ट्री शिकलो आनी ताणें केमिस्ट्राक दुकान घालें वॉमटेंच चलतालें तरी त्या म्हाताऱ्यान सांगलें पयशेडा देवा गेलें स्मरण दवरी म्हणून कळ्ळें. तरी ना तो हरिस्मरणांतूच ताणें जीव सोडलो त्या म्हाताऱ्याने. पण ताणें मरतना त्या चल्ल्याक सांगलें पळय थंय म्हगेले देवागेलो फोट आसा हरी गेलो रामागेलो फोट आसा की कृष्णागेलो फोटो आसा तर तो तूं तुगेल्या देवळांत म्हगेलो एक मरतल्यागेली इच्छा लास्ट इच्छा म्हूण समजून पूर्ण करशिल्लो हो म्हणालो तरी तो फोटो लाई आनी तूं नित्य हें केलें करना जाल्यार हरकत ना पांय पडना जाल्यार. पण एक सांगता केन्ना तुका अशें एखादो प्रसंग येतलो की अगदी यू आर जस्ट लॉस्ट तुका कसलें करका म्हणून कळना तसले वेळार फक्त थंय उबरा त्या फोटो इद्रारी आनी हे श्री कृष्णा म्हाका तार रे म्हाका कल करका म्हणून कळना आनी पळय तुका सगळें दुख्ख निवारण जातलें सगळें कश्ट मिटतले. हो म्हणटा तशी करतालो. एक पण कल जालें रात्री तांगेलें डे एंड नायट आशिल्लें रात्री एक चल्लो धांवता आयलो काळोख जालेलो लायट ऑफ जालेलें त्या काळखांत तो धांवता आयलो आनी कल्ल्याक तो म्हगेलो आवसू मरू पडलें आनी डॉक्टरान सांगलें तें अमूक वखद दी म्हूण सांगल्या ताजी थोडेपणी डोज पोट्टांत गेली कितें बरें जातली चिक्के कृप कोण दितले वय मल्लें आसा म्हणाल तर नांव घेतलें नांव केलें म्हणून तें घेतलें कश्टी करून आनी जायत आसा म्हूण तर ताणें आपणें आतांच काण दवरल्या म्हणालो आनी ते एक बाटली काडली आनी तागेल्या हातांत दिली. तो धांवन वचलो चल्लो दिवच्याक म्हळ्यार आवस मरू पडलें न्ही विचार कसलो कर न्ही आनी कड्डेळी ताबडतोब लायट आयल्यार पळयल्यार कल्लें एकल्यान कलकी हाजे विशाचे उंदीर मारचे विशाची कलकी वखद हाडलेलें खंय तें थंय दवर न्हू वचुलेलो कोणकी ते कोणकी हाड दिलेलें तें थंय व्हरलेलें आनी हान्नें हागेलें वखदय हाडलेलेंची तें प्रॉपर रॅकार दवरलेलें तर ताका लक्षांत येनासतना काळखांतान तें विशाच बाटली ताका दिली त्या चल्ल्याक आनी तो धांवन वचून आवसूक दिवच्याक. अयो देवा कल करचें तागेलें खंय रगता म्हूण गोतना कोण म्हूण गोतना कसलें गोतना तागेलें तोंड पळय न्ही तागेलें नांव गांव कसलेंय गोतना तावळी ते चेरडाल हातांत आवसूक विश पावने बा म्हळ्यार एकच हें तावळी ताका उडा जाला आपणाल बापसून सांगिल्लें म्हूण त्या कृष्णाल फोटो मुखार वचून रावलो आनी म्हळ्यार श्री कृष्णा म्हगेलो बापूस म्हणटा तुका मस्त ताकद आसा हांव हरलो हांव तुका मान्य करतां म्हाका हेल्प कर आनी तो पाप चेडूं तो घेवन वचून निरागस चेडूं तो विश पिवयतलो आवसूक कशी कोन्न ताका राबयलो. तरी थोडे वेळ भितरी तो चल्लो धांवतो आयलो आनी तो म्हणालो की दुकानदाराक म्हणालो अरे
हांव वतालो तर पावसूय पडतालो, लायटय नाशिल्लो, पांय निसोन पडला पण, आनी ती बाटली सगळी फुट्टून गेली. तेमी आपणाक दुसरी दी न्ही, दुसरी वखदां बाटली दी, आपणाक आवसू खातीर जाय. तावळटान प्रॉपर वखद काडून ताका दिलें. कृष्णाल फोटो मुखार राबून तो ढळ 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 रडलो आनी म्हणालो, मगल बापसून सांगिलें तशीच तूं हेल्प केली म्हणून. आनी ताजे नंतर तो अगदी देवभक्त जालो. म्हळ्यार अशी जाता भितर देवा मानच्याक असले अनुभव येवंका लागतात. तर आम्ही ते देवत्व पळोवच्याक हांणी सांगलें बहु देवस्थान मनुष्या स्वभावानुसार आनी आवडी प्रमाणे परमेश्वर सुद्दां विंगड रूप धारण करता. खंयची ईश्वरो गुरुरात्मे ती मूर्ती भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ती नमः. तशी गुरु सुद्दां अनेक रूप धारण करता. देव सुद्दां कोणा खातीर गणपत जाता, कोणा खातीर स्वामी जावन येता, कोणा खातीर समर्थ जाता, कोणा खातीर रामदास स्वामी जाता ती, कोणा खातीर श्रीधर स्वामी जाता ती, कोणा खातीर बनशंकरी खंय नमुने देव आसत. गोंय वचून पळया ती कितली देवळांचो गांव तो, देवळांनी चर्च. हां, तर हांगा सांगता ती की प्रत्येक देवाले विंगड कड वचून की त्या देवाल रूप बदलले असता, ती मूर्तीची रूप बदलता, ताजे नाम बदलता. हां, मात्र नाही ताका कल्ल आवडा, ताका कसले निविध दाखोवंक तें बदलता सगळें. ताजें तांणी वर्णन केल्या जाल्यार खरो देव तुज्यांत आसा हांवें सांगल्या, कळ्ळें. तरी समर्थ सांगता ती, अरे तुगेलो अंतरात्मा हो खरो देव आसा जाल्यार सगळ्या देवांगेल सुद्दां पळोवच्या हरकत ना. सगळ्या देवान तांतूल आनंद घेया ती. त्या परमेश्वर आमचे खातीर तो सगूण साकार रावन बसला देवाल रूप घेवन. ताका प्रत्येक रुपाचें वर्णन करा ती, ताका आरती करा ती, ताका विंगड निविद्य दाखया ती. हां, आनी पण तुमगे भितर देवाक विसर नाका ती. हें तोच भितर देव विविध रुपान नट्टून विंगड देवळान बसला. गणपतीक मोदक, शाकंभरीक भाज लागतात के, मारुतीक दही वडे, खंडोबाक कांद्या भरीत. हां, हें सगळें दिल्ल्यारी तुगेलो आनंद कोणाक जाता? तुगेलो भितर आशिल्ल्या अंतरात्म्याक पावता. त्या अंतरात्म्याक विसर न्हू, मनशान कितले देव सोदून काडले तरीके ताका समाधान मेळची ना. पण तूं त्या अंतरात्म्याक तृप्त करचे खातीर वच आनी खंयचे हात वचूले तुगेले श्रीरामाक, श्री समर्थ वताल सगळे कडेन, विठोबाल थंय वचूले, इथे का रे उभा श्रीराम मनमोहन मेघश्यामा, इथे का रे उभा श्रीराम. म्हळ्यार थंय ते विठोबा जागेरी ताका हेंचे दिसलें, कळ्ळें. तुका धनुष्य बाण का कल केले, का करकटावरी ठेवियले, सगळें ताका विचार घेतलें जाल्यार तूं राम आस. कल्ल्या वेल्याने थंय ते विठोबा थंय हनुमंत बसला, काहा सैन्यातूनी फुटला म्हणून. अरे चोरा तूं हांगा बसला म्हळ्यार हो रामूची अशी. म्हळ्यार खंय वचून थंय समर्थांक तांगेलो राम दिसतालो. आतां तें आमी हें स्टडी करया. त्यात वास्तव होता तांत कांय मस्त कठीण ना, प्रत्येक लागेल त्यांनी वर्णन केले. श्रीराम दशक 18 बहुजिनसी. तुझ नमो गजवदना, तुझा महिमाची कळेना, विद्या बुद्धी देसी जना लहान थोरासी श्रीराम. तुझ नमो सरस्वती, चारी वाचा तुझे न स्फूर्ती. चारी वाचा गोत सत्यम कथा, खंची चारी वाचा? हां, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी. 4 वाचा किलकी पण घेतल्या. ती तुझे न स्फूर्ती, तुझे निजरूप जाणती ऐसे थोडे. धन्य धन्य चतुरानना म्हळ्यार ब्रह्मा, त्वा केली सृष्टी रचना, वेदशास्त्रे भेद नाना प्रगट केले. धन्य विष्णू पाळण करिसी, एकांसे सकळ जीवासी, वाढविसी वर्तविसी जाण जाण. धन्य धन्य भोळा शंकर, जयाच्या देण्यास नाही पार. सगळ्याके वर देऊन सोडतो आशुतोष, राम नाम निरंतर जपत आहे. धन्य धन्य इंद्रदेव, सकळ देवांचाही देव, इंद्रलोकीचे वैभव काय म्हणून सांगावे. धन्य धन्य यमधर्म, सकळ जाणती धर्माधर्म,
प्राणीमात्रांचे वर्म ठाई पडती. यमधर्म. आता व्यंकटेसी महिमा किती, भले उभ्या अन्न खाती, वडे घिरडी स्वाद घेती, अतलस आपालांचा म्हणजे वडे घिरडी तळलेले पदार्थ हे सगळे उबरवून खातात थंय. हे कल म्हणतात ताका बुफे. धन्य तू वो बनशंकरी, उदंड शाखांची आहारी. शाखांची म्हळ्यार विंगविंगड भाज्य. बनशंकरी शाखांची आहारी, विवरो भोजन करी ऐसा कैचा. धन्य भीम गोलांगुळा, कोरवड्यांच्या उदंड माळा, दहीवडे खाता सकळा समाधान होय. विंगविंगड देवांक तांगल रूप विंगड, तांगले देवळाच नमून विंगड. धन्य तू गा खंडेराया, भंडारे होय पिवळी काया. खंय वचून ते हळदू भंडारा आणि थंय कल दिता ती कांदे भरीत रोटगे खाया सिद्ध होती. आता कलकत्त वचुल्यारी थंय शांतादुर्गेक मासले निवेद्य. अशी प्रत्येक देवाक तशी विंगविंगड हें आसता. धन्य तुळजा भवानी, भक्ता प्रसन्न होते जनी, गुण वैभवास गणी ऐसा कैचा. धन्य पांडुरंग, अखंड कथेचा होतो धिंग. तो पांडुरंग म्हणलो हाजेर घेऊन कुर्टार हात धरून, तुझवान किती रे सदया विठुराया म्हणून नांदता. तरी म्हाका हे म्हळ की उडा जाता. मग चल्ल्यालो आमी संत तुकाराम पिक्चर पळोवनच्या वचुलेली. ते पद लागले की तुझं वानू किती रे सदया विठुराया. 3 वर्साचो आशिल्लो. कुर्टार हात घेऊन थंय नांदतालो. विठोबूच मगल तसलो तो धन्य पांडुरंग. ते सगळें पळोवन मगल अंतरात्मा तृप्त जातालो. अखंड कथेचा होतो धिंग, कायम थंय कथ चलता. म्हळ्यार कहलें कीर्तन, कोण ना कोण कीर्तन करता आसता. तान माने रागरंग नाना प्रकारी श्रीराम. धन्य तू गा क्षेत्रपाळा, हाजे गांवचो ग्रामदेवत म्हूण आसता क्षेत्रपाळ. उदंड जना लाविला चाळा, भावे भक्ती करिता फळा वेळ नाही. रामकृष्णादि अवतार त्याचा महिमा अपार, उपासनेस बहुत नर तत्पर झाले. सकळ देवांचे मूळ. आता 15 हें थाई तांणी सगळं नमुन्या देवांगल वर्णन केलें. तांगल निविद्या वर्णन केलें, तांकल निविद्य करचो तें पुराय. आणि आता सांगता सकळ देवांचे मूळ, तो हा अंतरात्माची केवळ. भूमंडळी भोग सकळ त्यासीच घडे. जशी वयतान उद्दा घाल्यारी ते शेवटी मुळाक खंय उद्दा घालतरी ते वत खंय मुळाक वता. तशी तें अंतरात्म्याक तृप्ती जाता. आमी जे कांय करता ती बरे मनान केल्यारी एक नमुन्याक खुशी जातली. ती कोणा जाता, कोण तृप्त जाता. हो जड देह तृप्त जावचें शक्य ना. ते मनांत बैसून मन कोण चलयत की तो अंतरात्मा तृप्त जाता. नाना देव होऊन बैसला, नाना शक्तिरूपे झाला, भोगता सगळं वैभवाला तोच एक. भोग घेतल कोण, तो अंतरात्मा. तो ॲक्च्युली ती मूर्ती खायना. आमगेल बशील अंतरात्मा ताका दिवन जो तृप्ती जाता न्ही, ताजी सगळं सुवास ताका वता. याचा पहावा विचार, उदंड लांबला जोजार, होती जाती देव नर किती म्हणून. कीर्ती आणि अपकीर्ती, उदंड निंदा उदंड स्तुती, सर्वत्रांची भोगप्राप्ती अंतरात्म्यासीच घडे. आता तुम्ही सगळीकडे बरें निवेद्य दिलो, बरें हें केलें, पूज केली, सगळीकडे तशी जायना. मस्त फक्त निंद करतले आसता ती, अपकीर्ती करतले आसता ती, अपमान करतले आसता ती. त्या सगळ्यांची भोगप्राप्ती सुद्दां अंतरात्म्याकच जाता. अंतरात्म्याक वायट दिसता, अंतरात्म्याक सुख जाता. सगळें ते भोग उमटतात खंयचेरी अंतरात्मा कल्ल्याचे थ्रू कार्य करता. मन अनुभव कोणाक येता, मनाक येता. पण ते शेवटी पावत अंतरात्म्याक. कोण देही काय करीतो, कोण देही काय भोगितो, भोगी त्यागी वितरागितो, एकची आत्मा. आत्मरूप जे आसा अंतरात्मा, तोची सगळे भोगता. म्हळ्यार तोच. प्राणी साभिमाने भुलले. प्राणी आपणागल अभिमान, हांव म्हळ्यार अमुक, हांव म्हळ्यार प्रत्येक फक्त देहाला पळयता ती. स्पॅर पार्ट्स एसिम्युलेट करून दवरल्या ती. सगळे एसेंबल करून एक देह तयार केला. त्या देहाला पळोवन पळयता रावतात कितलो गोमटो मगल देह, कितली शक्ती आसा म्हज्यान, हांव कितलें करता.
पण मुख्य अंतरात्म्या असं चुकले अंतरी असोनी. मुख्य म्हळ्यार दूर खंय आशिल्ले असल्यार मनुष्य विसरता. मगल कोणे फ्रेंड मस्त वर्सांनी मस्त वर्स कॉन्टॅक्ट्स ना ती आमकां तागेले आतां वय जायना पडणे फर्स्ट नेम आमी विसरता ती, आडनांव विसरता ती, कशें शिलो तो विसरता ती. आनी मस्त वर्सांनी मेळना पळय तो विंगडो दिसता, हांवें विंगड दिसता. अरे तूं शिवांगी वे अशी, शैल मुगो तुगेलें नांव अशी. तो कोणें पूण ओ बिजूर ना अशें म्हूण विचारतात. म्हळ्यार ते त्या वेळार उगडास करपाक लागता. उगडास करता म्हळ्यार इतले दिवस ते विसरलेले असतात. हे धूर असून विसरल्या खबर विंगडी जाल्यार हे कल करता ती प्राणी स्वाभिमाने मुलले देहाकडे पाहत गेले. मुख्य अंतरात्म्यास चुकले अंतरी असोनी. भितरी बसला तो अंतरात्मा. अरे या आत्म्याची चळवळ पाहे ऐसा भूमंडळी कोण आहे. अगाध पुण्य अनुसंधान आहे काही एक. तागर अनुसंधान वर का टिक्का जाल्यार मस्त पुण्य जावका आणि मस्त सत्संगती कायम संपर्क संतांगलो. हां त्या संपर्कान सातत्य संपर्क सातत्य जावका आणि संपर्कान सुद्दां सातत्य जावका. साधनेन सातत्य, संपर्कान सातत्य हें जावका. श्रीराम त्या अनुसंधाना सरिसे जळोनी जाय किल्मिशे. देवाल्या रामाल्या अनुसंधान दवरल्या कल जाता, अंतरात्म्याली अनुसंधान दवरल्यार हां जळोनी जाय जे किल्मिशे. किल्मिशे म्हळ्यार वायट विचाराचे ना ती. अंतरनिष्ठ ज्ञानी ऐसे विवरोन पाहती. अंतरनिष्ठ त्याची ज्ञानी जाता, तो खरो अनुभव घेतात. अंतरनिष्ठ तितुके तरले. अंतरनिष्ठ म्हळ्यार सतत अनुसंधानांत आशिल्ले अंतरनिष्ठ. म्हाका पण तुमकां हाजी सांगील हांवें विराट ट्रेनांत आनी अनुसंधान पळय. आमी जर सृश्टीन पळयलें न्ही सगळी सृश्टी आमकां अनुसंधान शिकयत आसता. अनुसंधान शिकयत आसता. हें तात्पुरतें म्हूण उगयत सूर्य उगयता गोमटो तांबडो जाता वयर येवन एकदम दव जावन मस्त वत म्हळ्यार तापोवन मात्शें तापोवन जाला. तो वतनाय तशीच ती स्थिती कायम वरना, खंयची स्थिती कायम वरना. हें आमकां नेचर शिकयता वय की न्ही. हां जाल्यार एक भितर बशिल्लो अंतरनिश्ठ जो आसत ताल्ल्या अनुसंधान दवरल्यार तें खंय वचना. ट्रेनांत थावन चडलेले आमकां नित्यावळ म्हणटात ताका. नित्याचे आमगेले वेव्हार जो आसत तें आमकां अंतरनिश्ठता शिकयता, अनुसंधान शिकयता. अनुसंधान म्हळ्यार कल्लें हें शिकयता. गाडयेन धांवन आमी वतालीं चडटालीं जाल्यार मागीर सान्नां चेडवांक घार सोडून वचूं येयले आसतालीं न्ही आमी. आमकां घार पावची गडबडी तावळे आमी कशी पूण करून धांवन ती ट्रेनांत येवचे भितर त्या रोडा हात धरून टुम्म करून चोड वतालीं. आतां जायना, आतां तें दंतकथा जाली ती, सत्यकथा न्हय म्हूण दिसता. वचून धांवील तर आमकां जाग मेळनाशिल्ली बसच्याक. जाल्यार आमगेल्या हातान जी पिशवी जी पर्स आशिल्ली वयर हाजेर दवरतालीं शेल्फारी. आनी मागीर 6 जाणांचो ग्रूप आसले तेक जाणां बसूं जाग मेळ्ळ्या तेक जाण उबरले. जी गप्प मारता ती कोणा दिसता ही विसरून गेली तांकां खंय वचचें. विरारची ट्रेन जाल्यार आमकां मध्य अंधेरी उतरचें. तें फास्ट ट्रेन. बॉम्बे सेंट्रल थंय स्लो. बॉम्बे सेंट्रल वचून की दादर बँड्रा अंधेरी. प्रत्येक स्टेशन आयलें की आमी खंय आमगेलें लक्ष खंय आसतालें की आमी हाडलें सामान खंय आसकी ना आनी खंयचें स्टेशन आयलें. दोनी कडेन तें अनुसंधान कोणें मगो सामान उबारनात म्हणून. आनी बँड्रा वचून सुटले भितर आमगेलें सामान उतरोवन घेतालीं, बाय म्हणटालीं आनी कड्डे वैराग्य मातशी वळ पळयनाशिल्ली. पळोवन त्या गर्दींत मुखार कशी वचची तें आनी कॉन्फिडन्स इतलें कळ्ळें. म्हळ्यार अनुसंधानान कॉन्फिडन्स येता. अनुसंधानान कॉन्फिडन्स येता. आमगेलें सामान आमी सांबाळचें म्हळ्यार तें तशीच हाज्यान सांबाळपाक लागता. नाजाल्यार काळ चोर गिरट्याक बोव घाली पामरा तुजो कशी ही जाली. खंयचे क्षणाक आमगेलें राम नाम सत्य कळना. नेमके आमी अगदी चिक्के न्हीद लागता म्हणटना चिक्के दुर्लक्ष जालें म्हणटना आमकां जर नृत्य आयलो आमकां परत त्या हांत आमी शिरकता ती. पण आमी सतत अनुसंधान दिल्यार तो अंतरात्मा आमकां जागृत दवरता. हां आमी जर गुरूंक एकल्यान विचारलेलें हांव समजा कोमान गेल्यार हांव नाम घेवचें कोण घेतलें तर तांणी सांगलें तुका दिसता तूं नाम घेत म्हणून.
तू नाम घे ना, तुगल गुरु भितर बसून नाम घेतस आणि तोच घेतलो म्हणून सांगले. फक्त तू ताच उडाच दवरी, कृतज्ञ दवरी. हां, भूमंडळी अरे या आत्मयाची चळवळ पाहे, ऐसा भूमंडळी कोण आहे, अगाध पुण्य अनुसंधान राहे काही एक श्रीराम. त्या अनुसंधाना सरिसे जळोनी जाई किलमिशे वाईट विचार जळवतात. अंतरनिष्ठ ज्ञानी ऐसे विवरोन पाहते, अंतरनिष्ठ तितुके तरले, अंतरभ्रष्ट तितुके बुडाले, बाह्याकारे भरंगळले लोकाचारे. इति श्री दासबोधे गुरुशिष्य संवादे बहुदेवस्थान निरूपण नाम समास प्रथम श्रीराम. आता मी दुसरे समासाला वळया. हा तू सर्वज्ञ संघ, दुसरे समासाचं नाव असं सर्वज्ञ संघ. श्री समर्थांक दोन प्रकार संग्रह करचे भारी मस्त पिशेशले. एक म्हळ्यार मनुष्यांक संग्रह तांकां आवडटालो आणि दुसरो म्हळ्यार कलेक्ट करचे. कलेक्शनाचो मस्त शौक आसता मनशांक. कोण कॉयन्स कलेक्ट करता, कोण स्टॅम्प्स कलेक्ट करता, कोण गमगमटे मुर्ती. एक बायल मनीस पळयल्या ती नुसतें हस्तीचे नमुन्याचे, हस्त्यांचे किंवा गणपतीचे विंगड नमुन्या गणपती गोळ करून दवरतात. तशी तशी समर्थांक एक पिशेशीर म्हळ्यार एक मनुष्य तांकां लागताली. तांकां एकट्या राबताले ते, ही यूज टू एन्जॉय. जाल्यार मनुष्यांक संग्रह करका आनी सगळ्यांकय वयर काडका म्हळ्यार एक दिव्य भावना, भव्य भावना. आनी दुसरें म्हळ्यार ताचे खातीर सद्गुणांचो संग्रह. मगल सद्गुण हांव कशी तिकोवन दवरका ती. ताचे खातीर दुर्गुणांक वाव दिवचें ना, फापूण घालचें. तत्व झाडां तांच्यानी तत्व निरशन आणि तत्व झाडां म्हळ्यार तत्व निरशन म्हळ्यार कळ्ळें सगळे तत्व जे स्पॅर पार्ट्स आसा ती, हे स्पॅर पार्ट्स मगल उपयोगाक येता ती वापरचे. पण हे म्हळ्यार हांव न्हय. ते मग सर्वंट्स आसा ती, ते म्हजे खातीर म्हाका सर्वीस दिवचे आयल्यात. तांचल्या हातान पुरे सर्वीस घेवची, वेळेक तांकां जेवण खाण घालचें, तांकां पगार दिवचो, भत्त दिवचो, पुराय करचें. जाल्यार ते म्हळ्यार हांव न्हय. मगल मात्यार येवन बसचें ना. मनान सुद्दां, मनाच रिमोट सुद्दां कोणाकय दिवचें ना, हें तांणी सांगिल्लें. कळ्ळें. मनुष्यागल जीवन नाना प्रकार सद्गुणान भरलेलं आसता. हो श्री समर्थांगल विशेष आग्रह आशिल्लो. दत्तात्रेयान सुद्दां ते सांगता ती गुण संपादन करचे खातीर 24 गुरू केले. श्री समर्थांगल मताने आमकां जो गुण आत्मसात करचो की तो गुण कोण ऑलरेडी कोणाले तो गुण आसा न्ही, तागल आमी कास धरका न्हय. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः. तत्वदर्शीन ते जाल्ले. पण इवन प्रपंचांतून रांदप शिकपाक कोणाक स्वताक रांदप येना तांचल्या आमी शिकतात की मस्त फंत हल्ली बोकाळ्या म्हळ्यार यूट्यूब. म्हाका गोत ना ते यूट्यूबार जे दाखयता ती ते स्वता सुद्दां खातात की नात की अशें ते पळयल्यारीच कशें जाता बा. ते सगळो दिवस यूट्यूब म्हूण शिकतात. त्यापेक्षा जाणकार कोण मगल आवसू लागी आजील्या वचून शिकता ती मुट्टू सांगता. ती मुट्टू सादो मुट्टू म्हळ्यार मगल आई सांगताली कल्लें नमकीन केलें तांत थोडें गोडशें घालता मुट्टू म्हणून, आनी थोडें सगळें गोडशें केलें तांत थोडें मीठ घालता म्हळ्यार तें बरें जाता म्हणून. तशी ता मुट्टू म्हणटा ती. तो मुट्टू कोण जाणकार आसा की तांकां गुरू करता. तरी श्री समर्थांगल मताने आमकां जो गुण आत्मसात करचो तो गुण ऑलरेडी कोणाले आसा की तागल सहवासांत वचून आमी राबका आनी ते शिकून घेवका. गायन शिकचें आसल्यार ते सांगता ती आतां समजा तुमकां किंवा हय गायन शिकचें आसल्यार उत्तम गायकाल्या वचून ताल्ल्या तालीम घेवका. पोंवच्या शिकचें आसल्यार कोण एक्सपर्ट स्विमर आसा की ताल्ल्या थावन उत्तम पोंवच्या शिकका. सायकलिंग शिकोवच्या कोणें प्रती एकाक कोणें शिकयतलें लागता. आमी तांकां शरण वचका लागता, आमी नम्र जावंका लागता. एखाद डेंटिस्ट आसा बा, डेंटिस्ट आसा तो एकदम कोणाले दांत काडूं वचना. तो पयले दंत वैद्यालय वचून ताजी इंटर्नशीप करता. प्रत्यक्ष ताल्ले तो कशें करता पळोवन शिकता. कड्डेर तागल अंडर तो काम करता. मस्त म्हणटा चुकता, धडपडता आनी शिकता. तशी बरोवचें, वाचचें, उलोवचें, चमकूचें ह्यो गोश्टी दिसूंक सादा दिसता ती.
जाल्यार ताजे दुसरें एक तंत्र आसता न्ही. वॉक घेवचें म्हळ्यार कशें घेवचें, कडेरी बरोवचें म्हळ्यार कशें बरोवंक, घोमटे बरोवचें म्हळ्यार कशें बरोवचें, अक्षर घोमटे काडचें म्हळ्यार कशें गिरोवचें, विचारसरणी कशी जावंक. विवेक विवेक म्हूण मस्त म्हणटायल्या, ते विवेक म्हळ्यार नेमकें कल्ले. तर कोण विवेकी पुरुश असकी तागल सहवासांत वचून राबबात न्ही तुमी, घार बसून तें जायना. तांगा सहवासांत आतां समर्थांगा सहवासांत कोण तयार जाले, कल्याण स्वामी, वेण्या स्वामी किर्तनान तयार जाली. कल्याण स्वामीक ताणें उत्तम लेखक म्हणून तयार केलो. अगदी गरिबा घरचो चल्लो तो, ताका बापूय स नाशिल्लो, फक्त आवस आशिल्ली. अंबाजी आनी रामचंद्र म्हूण दोग जाण भाव आशिल्ले. समर्थान तांकां मागून घेतलें आनी तांगेले आवसूक सुद्दां, आनी सगळ्यांक तांणी थार दिलो. आनी त्या कल्याण स्वामी म्हळ्यार कल्याण नांव दवरलें अंबाजीक, आनी ताका आपणा लेखक म्हळ्यार रायटर म्हूण तयार केलो. इतलो व्हड दासबोध ताणें बरोवन काडलो एक सुत्री. तें बरयत बरयत ताका पाठ जावचें लागलें. म्हळ्यार कितलें समर्थांगेलें ताजेर कृप आशिल्ली पळयात ती. राजकारणांत मुरब्बी मनशांक सहवासान तूं राबल्यार मात्र राजकारणांतले डावपेच शिकूंक मेळटात. नाजाल्यार आमगेलो कोण कितें जाता, चेडूं आसा न्ही आतां तशें जाता. शिवाजी महाराज आमगेले कशी तांकां मनुश्य जाय आशिल्ली. शिवाजी महाराजान मस्त मनुश्य तयार केली, जाल्यार समर्थांनी कशी ताका साथ दिली. गांवोगांव चेडवांक तांकां व्यायाम शिकयले, तांकां रामा बद्दल प्रेम शिकयलें, तांकां हनुमंताल उपासना शिकयली. कसल्या हनुमंताल शिकयली, तरी शक्ती, युक्ती आनी भक्ती तिन्नी जावंका. शक्ती जावंका, युक्ती जावंका आनी देवाल अधिश्ठान जावंका, भक्ती जावंका. हे तिन्नी गोश्टी तांकां तयार कान्ना गेंड धरून तांकां तयार केलें ते चेडवांक. आनी तांकां कडेरी आनी राया बद्दल प्रेम जावंका, स्वराज्याचें प्रेम जावंका, राम राज्य हाडोवंका ही एक जिद्द जावंका. हें सगळें शिकोवन तांणी तयार केलें. तरी हे पयले 22व्यान तांणी तें दिलें. आनी मागीर समाजात शेवटी समर्थ सांगता ती, ह्या जगांत अंतरात्मा हो एकूच सगळ्यांक जाणत आसा. ताणें सगळें कांय जाणल्या. तेमी ती कोण जाणकार आसकी अंतरात्मा प्रत्येकल्याक जाणत करता. अंतरात्म्यानी तेमी जाणते जातात. अंतरात्मा मनान बैसून करता पळय की न्ही. तर तें मन सम दवरका, आमगेली हें समची आसका, त्या दृश्टीन सुद्दां तांणी सांगल्या. आतां मनाक सम दवरका तें कशी, ताजे खातीर मनाक शिस्त लावंका, भगवंतागेले गूण ताका आयकोवंका ती, तें आत्मसात मनान करका ती, आनी भगवंताले एकरूप जावंका. मनान सतत भगवंतागेले चिंतनांत राबून ताल्ल्यागीच आत्मसंवाद सादका. म्हळ्यार भक्त भगवत स्वरूप जावन भगवंता वारीच नाना गुणांनी अलंकृत जातलो अशें तांणी सांगल्या. तरी तें आमी आतां पळोवया. आतां तांणी सांगलें आमकां अंतरात्म्या जाणीव ना आशिल्ली. असू दे श्रीराम, नेणपणे झाले ते झाले, झाले ते होऊन गेले, जाणतेपणे वर्तले पाहिजे नेमस्त. जाल्यार आत्तां पुणी तुमी चिके जागरूक जायाती, उठायाती. उत्तिष्ठ वरान निबोधयत, जाग्रत उत्तिष्ठ वरान निबोधयत. तशी उठायाती, काम कराती, आलशीपण झटकून उडयाती. झाले ते होऊन गेले. आत्तां थंय वेळ फुकट घालेलो पुरो, आनी घालो नाका ती. प्रत्येक क्षणा महत्वाच न्ही. मुखार जालें तें जावन गेलें, मुखावेल्याक सामोरे वचा ती. कन्फ्रंट, बी कन्फ्रंटेड. जाणतेपणे वर्तले पाहिजे नेमस्त, जागरूक राबा ती. आनी ताजे खातीर कल करा ती. कोणाक हें सगळं गोत्त की तुमकां कल करचें आसा, तुमकां इंजिनियर जावचें आसा, तर इंजिनियर कॉलेजां वचका. इंजिनियरींग कॉलेजाक एडमिशन मेळका. जाल्यार सायन्स फॅकल्टींत वचका, तांतूं इतले मार्क मेळका ती. तांतूं तुमी हें करका, मार्क्स मेळूंक जायना, एंट्रन्स एग्जाम पास करका. ताजे खातीर कल सिलेबस आसा, तें कोण शिकयतात थंय. म्हळ्यार प्रत्येक प्रपंचान सुद्दां जाणकार लागता. प्रत्येक शिकता ती. आमगेले हांगा एक रामदासी किर्तनकार बुवा आसा, ती नांव सगळ्यांक गोतस, मकरंद बुवा रामदासी. ते तांणी मॅकॅनिकल इंजिनियरींग डिप्लोमा केलेलो आसा. कडेरी वैमानीक आशिल्ले ते, वैमानिकाल तांकां हें आसा. तितलो आसून 12 वर्सां तांणी समर्थांगेली सेवा केली.
आणि आता कीर्तन भक्ती मळ्या कशी म्हणतात, आवडी लागली अंतरी तैसीच वदे वै करी, भावे करुणा कीर्तन करी, प्रेम बरे नाचतू नांतात. इतलं गोमटे कीर्तन. हां, तर ते जर तशी म्हाका जावं जाल्यार तांगल संगती दोन तांगल संगती हांव वचून शिकता. ते शिकले 12 वर्स थंय राबून ते सगळे शिकले करूंक. हां, श्रीधर स्वामीले शिकले कितली जाणां जाणत्याची संगती धरावी, जाणत्याची सेवा करावी, तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. ताका आपणाकल प्रश्न आशिल्ले ते विचारता ती म्हणूच पयर सांगिल्लें आढाव घेतना की हो गुरु शिष्य संवाद आसा. श्रोते पुसती कोण ग्रंथ, काय बोलिले जी येथ. तरी ग्रंथानाम दासबोध, गुरु शिष्यांचा संवाद येथे केला विशद भक्ती मार्ग. तस जाणत्याची संगती धरावी, त्याची सेवा करावी, जाणत्याची सद्बुद्धी घ्यावी हळूहळू. श्रीराम जाणत्यापासी लेहो शिकावे, बरोंच्या शिकाती, जाणत्यापासी वाचू शिकावे, वाचू शिकाती, जाणत्यापासी पुसावे सकळ काही, जाणत्यास करावा उपकार, जाणत्यास झिजवावे शरीर, जाणत्याचा पहावा विचार कैसा आहे, जाणत्याचे संगतीने भजावे, जाणत्याचे संगतीने झिजावे, जाणत्याचे संगतीने रिझावे विवर विवर, जाणत्यापासी गावे गाणे, जाणत्यापासी वाजवणे. कोणा पद येतात की गायन करायला वचून गायन शिकतात. भीमसेन जोशीकल गायनाकडे लोक वताले, वा 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 वा, सूर कोर्च भितर ताने साल भितर, आहा क्या बढिया. अरे सूर सुद्धा करणी आणि कड्डेरी हा 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 कोण कोण गोंधळ घालणं एकळ मात्र तशने एक मनान ऐकत आले. ताका तो भितर वचून तांक मेळ्ळो, म्हाका तुमचे वारी तुमचले गायन शिकचे सर. तांणी सुद्दां सांगलें अशी गायन शिकू मेळना, तूं खा यो पर यो ताचे केला लांबयलें तरी तो वचून मेळ्ळो म्हाका शिकचे सर. त्यावेळी परीक्षा पडयता ती गुरू कडेन. तांणी सांगलें 1 वर्स तूं फक्त षडजाच प्रॅक्टीस करता, सा कशें लावचें आनी कितले वेळ लावचें. केलें ताणें, केल्लें. ताजे नंतर तांणी सगळें ताका उत्तम गायक केलो आपणाले. तशी गायकाला वच्चे कल खातीर गायक जावचे खातीर, हां, तशी पोंवच्याक शिकूंक वच्चे कल खातीर किनाऱ्याचेर बसून रावूंक ना. कशी पोंवचें, कशी भितर वचून परत भायर येवचें हें सगळें शिकचे खातीर स्विमर जाल्यार वचका, थंय शिकका, व्यायाम कल खातीर शिकका, आपणा शक्ती सुदृढ करचे खातीर मात न्ही, आमी आनी व्यायामपटू जावंक म्हळ खातीर ज्ञान कल खातीर शिकका, ज्ञान मेळोवचे खातीर शिकका, पास जावचे खातीर शिकका, एक्सेल जावचे शिकका, मुखार कले कार्य करच्याक. अरे समाजान आमकां कितलें दिल्ल्या, आमी समाजाल्या कले देणे लागता ती कितले जाणांक भारतांत शिकता ती आनी कड्डे सगळे ब्रेन ड्रेनेज थंय फॉरेना वचून राबता ती सगळे आमगेर सुद्दां वता ती सांगल्यार आयकना ती. जाल्यार एक काळ अशें येतलो, जय हिंदुस्तान, खरें जय भारत. एक काळ अशें येतलो भारतूची सगळ्यांत व्हड कंट्री जातली. पळयात तुमी कडे सगळे वचून परत येतले इंडियाक, खात्री आसा म्हाका. एनिवे तांगेर जाणत्यापाशी परीक्षा शिकणे, हे पळय, जाणत्यापाशी गावे गाणे, जाणत्यापाशी वाजवणे, नाना आलाप शिकणे, जाणत्यापाशी आलाप कशे घेवचे, तान्न कशे घेवचे, जाणत्याचे कासे लागावे म्हण तागेल पाय धरका ती, तागेल कास धरका म्हण तागेल सहवासांत राबका, तागेल धोतर धरून घेवन राबची न्ही. कास धरची म्हळ्यार तागेल सहवासांत, सतत तागेल सहवासांत. जाणत्याचे औषध घ्यावे, औषध म्हळ्यार कोणें वैद्याला वचून बा, एक्सपर्ट वैद्याला वचका. यस्य कस्य तरोर मूलम नाही पयर सांगिल्लें बरें. कोणालपुणी कलेपुणी आनी खंय लागील मा तुका म्हळ्यार ते जमिनी व्हरून औषध सारोवचें तशें न्हय. जाणत्याचे औषध घ्यावे. खंयचे औषध कशी घेवचे, कितले घेवचे, जाणता सांगेल ते करावे. पथ्य आधी पथ्य करका. आतां मी दासबोध वाचता आसा ती ताजे पथ्य म्हळ्यार कहलें डूज अँड डोंट्स. नित्य कल्ल्या मी स्टडी करता ती मनाचे श्लोक, त्या प्रमाणे आमी वागका. जाणत्यापासी परीक्षा शिकणे, जाणत्यापासी तालीम करणे, हां, जाणत्यापासी पोहणे अभ्यासावे, जाणता बोलेल तैसे बोलावे, जाणता सांगेल तैसे चालावे,
आतां स्वाम्यान एक पद म्हूण दाखयलें, तशीची चाल जावंक हांवें, विंगड चाल घेतल्यार जायना हांवें, अशी ना. पयलीं तांणी म्हणलें तशी करात. समर्थांनी चरण पुजा म्हळ्यार कहलें, आमी चरणच धरकात म्हळ्यार कहलें की तांकां खाच खळगे गोत्त आसता ती, तांगेल पावलाचे इम्प्रिंट्स उमटता ती जमिनीर. म्हळ्यार कहलें तांगेल वागण्यांत न्हू, आमगेल मनार तांगेल फूट प्रिंट्स येवंकात, आनी त्या प्रमाण आमी चलका, पावलार पाऊल घालून चलका. तावळ ती खरें भक्ती, गुरु भक्ती. जाणता बोलेल तैसे बोलावे, जाणता सांगेल तैसे चालावे, जाणत्याचे ध्यान ध्यावे नाना प्रकारी. श्रीराम तागेल कौतुक करका, ताजे बद्दल ग्रॅटिट्यूड आसका, तागेल प्रचार करका, जाणत्याच्या कथा शिकाव्या. आतां हांव हें शिकता कहलें, आमगेले नागानंद मामान किर्तन शिकयलें तावळे सांगिल्लें, हांव तुका झूज बी शिकयल्या जाल्यार यू हॅव टू कल्टिवेट युअर सेल्फ. कोण कोण जाणते आसा ती मस्त किर्तन आयकूंक ती, मस्त पुस्तक वाचका ती, मस्त हें करका, मस्त अभ्यास करका, जाणत्याच्या युक्ती समजाव्या, जाणत्याच्या गोष्टी विवराव्या सकळ काही. एक जाणतो म्हळ्यार हनुमंत असल्यार पुरो. तागेल इतली काणी आसा ती, युक्ती शक्ती भक्ती सगळे. युक्तीच काणयो विंगड, शक्तीच काणयो विंगड, भक्तीच काणयो विंगड. हां, आनी तरीके ताणें अनुसंधान कशें दवरलें. हां, ताणें विचार तूं कोण आसा म्हूण रामान विचारलें, शेवटी तूं कोण आसा. देहबुद्ध्यात दासोहम. देवा, हांव देहबुद्धीन एक कपी योनींत जन्म घेतला, तर ह्या देहबुद्धीन पळयलें तरीके हांव तुगेलो दास आसा. तूं म्हाका हो देह दिला, तो तुगेल कार्या खातीर वापरता, तूं मालक, हांव दास. देहबुद्ध्यात दासोहम. जीव बुद्ध्या, मगल जीव तुगेलोच अंश, मगल अंतरात्मा म्हळ्यार तुगेलो अंश आसा देवा. श्रीरामा, तरी हांव जीवात्मा. हां, देहबुद्ध्यात दासोहम. आनी हाज्या जीवबुद्ध्या त्वदंशकः, आत्मबुद्ध्या त्वमेव अहम. आत्मदृष्टीन पळोवन सगळ्या तूं आनी हांव एकच. इति मे निश्चिता बुद्धी, निश्चिता मती. मगल मती हेंची सांगता म्हूण तशी सगळे तागेल कथ शिकका ती. जाणत्याच्या गोष्टी विवराव्या सकळ काही, जाणत्याचे पेच जाणावे. खंयची तो कशी प्रसंगांत कशी वागता, कशी डिफिकल्टी जायल्यार कशी करता, जाणत्याचे पीळ उखलावे. ताका जेन्ना कलकले वायट प्रसंग आयले ताणें कशी पार केले. मुद्दाम खरे गुरू असतात न्ही, ते पेच प्रसंग घालता ती आनी कशी सोडयत तूं म्हूण पळयता ती. तांगें लक्ष आसता आमचे लागीं, आमकां ते बुड्डूक दिना ती. जाल्यार जशी सायकल शिकयतल्याक एकाड मागशी हात धर न्हू आसता. हां, चल चल, हां, मुखार पळय, लक्ष दी, रस्त्यार लक्ष दी, हांगा देव नाका, हांव हात धरला म्हूण. ताका हात जाणयता आसा आनी ताणें कॉन्फिडंटली मुखार चालून चल की हगूर हात काण घेता. हात काण घेता जाल्यार तो खंय पडू जाल्यार धांवन वचून ताका धरता ती. तशी ते खंयचेय पीळ आसल्यार, पेच आसल्यार कशी टर्न करता, कशी राबोवंका, खंय ब्रेक मारका, कल्ल करता. आनी तसले वेळार ताणें सांगिल्लें तशें आमी करता. जाणता राखेल तैसे राखावे लोक राजी. जाणतो जो आसा तो आमकां सांगता कशी लोकांले संबंद दवरता ती, कोणाले मैत्री करता, कोणाले पोर न्हय. जाणत्याचे जाणावे प्रसंग, जाणत्याचे घ्यावे रंग, जाणत्याचे स्फूर्तीचे तरंग अभ्यासावे. हां, स्फूर्ती येता तावळ जाणत्या तोंडांतल्यान कशी भस 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 ती गंगा वाहतेची आहे, सर्वी हात धुवून घ्या रे मुखी राम नाम गा रे, मुखी राम नाम. जाणत्याचा साक्षेप तो कशी प्रयत्न करता, जाणत्याचा तर्क कशी दूरदृष्टी कशी आसतावली. जाणत्याचा उल्लेख समजावा न बोलताची. जाणत्याने कल्ले म्हणल्यार तांतून भितर मर्म कल्लेस, ताका कल्ले सांगचेस. इतलो ताका सहवास घेवंका की ताणें सांगलें की ताजे भितर गर्भीत अर्थ, गूढ अर्थ आमकां कळका. तें न बोलताची ताणें विशेष हें करून सांगता म्हणना, तितलें आमकां त्या जाणट्यागेल संवय जावंका. आमकां त्या जाणट्यागेल सहवास आमगेल आंगवळणी पडका, म्हळ्यार आमगेल विचारसरणीच बदलून तागेल वारी जाता. जाणत्याचे धूर्तपण, जो खरो बुधवंत आसा न्ही तो धूर्त आसता, दूरदृश्टी आसता ताका. जाणत्याचे राजकारण, कोणाल्या कशी वागता तें तो वागून शिकयता. आमी फक्त थंय पळयत बसचें. ताका सहवास अंतर आपल्या कोण कोण येता ती
प्रत्येकान तो विंगड साधन सांगता, विंगड पथ्य सांगता, इवन पहिलवान विंगड पेच सांगता. एकाक हात नातिल्याक कल की एक उजव हात नाशिल की डाव हात नाशिल म्हाका दिसता, तरी हात एक नातिल्याक ताणें सर्वोत्कृष्ट पैलवान केले. पैलवानान म्हणटाले शिकवून ताची एक चाल अशी आशिल्ली ती शेवटाक तीच एक घेतली. कितकी हांतू ताणें मार खालखे आनी शेवटचे हांतू ती चाल खेळ न्हू तो विन्न जालो. तावळ ताका कळलें की हें कसले खातीर शिकयलां आपणाक. तशी धूर्त आसता जाणतो, तागेलें राजकारण आसता, जाणत्याचे निरूपण ऐकत जावे, जाणत्याची कवित्वे शिकावी, गद्ये पद्ये वळखावी, माधुर्य वचने समजावी अंतर्यामी. इतलें आसून सुद्दां कितलं नम्र असो मनुष्य, जाणतो मनुष्य, तें नम्रत शिक्का, मुख्य म्हळ्यार नम्रत शिक्का. त्या जाणत्यागेले गुरू कोण तागेले सुद्दां पांय धरका. जाणत्याचे पहावे प्रबंध, जाणत्याचे वचन भेद, जाणत्याचे नाना संवाद बरे शोधावे, जाणत्याची तीक्ष्णता, तीक्ष्ण बुद्धी, जाणत्याची सहिष्णुता. तो तीक्ष्ण बुद्धी असत जाल्यार तो सहिष्णू असत. जाणत्याची उदारता समजून घ्यावी. श्रीराम. जाणत्याची नाना कल्पना, जाणत्याची दीर्घ सूचना, दीर्घ सूचना म्हळ्यार दूरदृष्टीने विचार करचो. जाणत्याची विवंचना समजून घ्यावी, तो कशी प्लॅनिंग करता, जाणत्याचा काळ सार्थक प्रत्येक क्षण तो कशी घालयता आणि तितलं करून अध्यात्म साधन तो कशी करता. जाणत्याचा अध्यात्म विवेक, जाणत्याचे गुण अनेक अवघेच घ्यावे. होडोड्ड सर्जन देवा पांय पण प्रार्थना करून सर्जरी करतात. कळल्याक अध्यात्म विवेक तिथे असावे अधिष्ठान, भगवंताचे अधिष्ठान. जाणत्याचा भक्ती मार्ग, जाणत्याचा वैराग्य योग, जाणत्याचा अवघा प्रसंग समजून घ्यावा. जाणत्याचे पहावे ज्ञान, जाणत्याचे शिकावे ध्यान. तो एकाग्र कशी जाता ती एकाग्रता शिक्का. खंयचे हांतू खंयचे काम करतना मन ध्यान म्हळ्यार देवालें ध्यान अशें न्ही. प्रत्येक एक काम करतना तुम्ही एकाग्र जावंका. एकाग्र जाल्ले तावळी बुद्धी सूक्ष्म जाता आणि तुमकां तसो सुर्या किरण सुद्दां आमी त्या भिंगांतान पडटात न्ही, हें त्या काचेन थंय येना पळय, ते कागद जळटा म्हळ्यार थंयचो तो कितलो मैल धूर आसो ताजो उज्जो हांग लागता. तशी जाणत्याचे शिकावे ध्यान, जाणत्याचे सूक्ष्म चिन्ह समजून घ्यावे, जाणत्याचे अलिप्तपण. इतलं कोण सुद्दां तो कल म्हणटात साक्षी भावांत आसता, अलिप्त आसता. जाणत्याचे विदेह लक्षण, हांव म्हळ्यार देह न्ही हें लक्षण ताका बरोबर गोत आसता. जाणत्याचे ब्रह्म विवरण समजून घ्यावे. तो खरो जाणता म्हळ्यार कोण हांगात समर्थ सांगता ती. हो खरो जाणता फक्त देह नाही, जाणता एक अंतरात्मा. अरे त्याचा काय सांगावा महिमा, विद्या कळा गुण सीमा कोणे करावी. त्या अंतरात्म्यागल कसली बुद्धी, कसली दूरदृष्टी, हे ते तुमकां ताका फायदो घेवच्या कळना. ताका पयलीं शरण वचा ती, म्हळ्यार बाकी सगळ्यांकय तुमी शरण वतात, सगळ्यांकय शरण वचा ती, पण त्या अंतरात्म्याक विसर नाका देवा. त्याचा काय सांगावा महिमा, विद्या कळा गुणसीमा कोणे करावी. परमेश्वराचे गुणानुवाद अखंड करावा संवाद. तेणे करिता आनंद उदंड होतो. केन्ने परमेश्वराला गुणानुवाद करका, ताल्ल्यागीच संवाद करका, तावळ आनंद जाता. परमेश्वराने निर्मिले ते अखंड दृष्टीस पडते. हे सृष्टी अयो हे कले हे कले नाशिवंत म्हणून ताल्या दुर्लक्ष करचे ना. अरे कोणे कितले गोमटे केले, कोणे कले गोमटें केल्ल्या री ताजेर जाळे पावचे ना किंवा ताका हें करचें ना. वयर आनी तें कल म्हणटात ताका ताजें रसग्रहण करूंक शिकता. कोणे गोमटी कविता बरयली ताजें रसग्रहण करता, कोणे गोमटें अक्षर काडलें, कोण गोमटें चित्र काडलें, एकल्यान एक गोमटें चित्र काडलें आनी भायर दवरलें पाप आनी ताजेर तोगू बरयले खंय की कले मिस्टेक आसल्यार सांगा ती पळयतल्या न्ही, आपण दुरुस्त करता. कळ्ळें न्ही. आनी प्रत्येकल्यान खंय फुल्ली मारा ती खंय चूक आसता तर प्रत्येकान खंय 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 राशी बरें फुल्ल्यो तागेले चित्राचेर दुसरे दिवस पळयले तर ताका वायट दिसलें. कोण शिकयताले वचुलो तांकां सांग खंय तो दूरदृश्टीवालो जाणता तशें आसता. तांकां सांग कांय होडना मा
तशी आसो ती. फक्त तुम्ही फक्त आणि इतलेच बरे व्हय मगल हांग चुकल्या तर त्या दुरुस्त कोण दवराती फाई म्हणून मगल चुक्को तुम्ही करेक्ट कोण दवराती म्हणून कशी जमत तशी. तर प्रत्येकान आपापणाला फुल्ली पुसून घालील ती म्हळ्यार काम करचे कष्ट अकाउंट्स बरोवचे तितले कष्ट ना. कष्ट आसता जाल्यार ऑडिटींग इजी. ऑडिटींग म्हळ्यार खोडये काडच्यो. खोडये काडता बसचें. तेकल्यान 7 1 जा 9 बरयल्ले आणि कडेच बाकी 7 पाड बरोबर 7 2 जा 14 7 3 जा 21 पुरे बरयले. तरी कशें असं म्हण आपण सगळ्यांनी टीचर बाय मिस्टेक यू हॅव रिटन 7 मल्टिप्लायड बाय 1 इज 9 म्हण. ता वळतान म्हळकें इतले 10 हें आपण सम बरयल्या थंय तुमगें लक्ष वचनी. एक मुद्दाम आपण चुकीच बरयल्लें. तशी हें ह्युमन टेंडन्सी तशी आसूं नये. परमेश्वराने निर्मिले ते अखंड दृष्टीस पडते विवर विवरो समजावे ते विवेकी जने. जितुके काही निर्माण झाले तितुके जगदेश्वरे निर्मिले. निर्माण वेगळे केले पाहिजे आधी. जे काही निर्माण जाल्या ते जगदीश्वरान केलें नवें. तावळी जगदीश्वर ताजे पयलेच असं हें तरी आमकां कळका की न्ही. कुंभारान मडकी केलें तर मडके पयलीं जालें की कुंभार पयलीं जालो. कुंभार पयलीं जालो कडतान मडकी केलें नवें. तशी तो निर्माण करीतो जना परी पाहो जाता दिसेना. विवेक बळे अनुमाना आणीत जावा. वीज दिसना कितकी बग दिसना आमकां. दिसना हीट दिसना. हीट दिसना जाल्यार होम येता फील जाता. वीज दिसना. आज 4-5 तास आमगेर इलेक्ट्रिसिटी नाशिल्ली. आयची विवेचन जाता की ना म्हूण दिशिल्लें जाल्यार जाल्लें. 3 घंट्यार सुमार आयली सकाळीं वचुलेली इलेक्ट्रिसिटी. नाल्यार बंद करपाक म्हूण दिशिल्लें चलची कशी म्हूण. पण आयली देवा दयेन. देवाक काळजी न्ही अंतरात्म्याक काळजी मगल्या समर्थांक काळजी. ते आयली तशी त्याचे अखंड लागता ध्यान. प्रत्येक गोष्टींतून तागल हात आमकां दिसता. अनुसंधान म्हळ्यार दुसरी कले न्ही की तो करयत आहा कितले गोमटे केल्या म्हूण दिसता. एक सान्न चल्ल्याक किर्तन करून उबरें काडयलें 8 वर्साच्याक. ताणें म्हळें गोंदवलेकर महाराजांक म्हाका रामाल मुखार किर्तन करचें सर. तो ताणें सगळें समर्थ कशें करताले तें पळयलेलें. तो गोमटें करून ताणें नमन केलें हें केलें थोडे अभंग म्हणले थोडी काणीशी सांगली ताका जमता तशी सादी आशिल्ली. तरी गोंदवलेकर महाराजांक दोळ्यांतून इतले अश्रू येवचे लागले. एकल्यान म्हणलें की ते 8 वर्सां चल्ल्याक तूं इतलें हें करता. ताणें कहलें विशेष किर्तन कर न्ही सादें कलकी केलें ताका जमता तशी. अरे व्हय जाल्यार म्हाका तो 8 वर्सां चल्ल दिसनाशिल्लो. म्हाका मनांत आयलें ह्या 8 वर्सां चेरडाल्या थावन मगल रामाने कशी करून घेतलें कीर्तन. तो राम म्हाका दिसचे लागलो तागेले जागेर म्हणून मगल दोळ्यांतल्यान उदक आयलें. तो राम पळय कितलें कौतूक आमतालें पळयतच. तशी तो निर्माण करीतो जना परी पाहता जाता दिसेना. पाहो जाता दिसेना. विवेक बळे अनुमाना आणीत जावा. त्याचे अखंड लागता ध्यान. कृपाळूपणे देतो अशन. अशन म्हळ्यार अनशन म्हळ्यार उपाशी रावचे. अशन म्हळ्यार जेवचें. जेवण खाण तोच दिता. सर्व काळ संभाषण तदंशेची करावे. ताल्ले एक रूप जावन आमी ताका ध्यान करता. ध्यान धरिना तो अभक्त. ध्यान धरील तो भक्त. संसारापासून मुक्त भक्तास करी. उपासनेचे शेवटी देवा भक्ता अखंड भेटी. अनुभवी जाणेल गोष्टी प्रत्ययाची. हांगा प्रत्यय येता. देवा भक्ता अखंड भेटी जाता. आनंद 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 दुसरें कसलें ना फक्त आनंद. हो प्रत्यय येता ती अनुभव जावंका जाल्यार झटका ती आळस झटका ती सगळें हें तत्व झाड करा ती. हे सगळे स्पॅर पार्ट्स आसा ती आमकां उपयोग आसा ती तांकां एसेंबल करून आमी एक जाल्ल्यान ती त्या देहाचो उपयोग करा ती त्या मनाचो उपयोग करा ती. मनाक तरी इतलें हें आसता न्ही सांगल्या की मनाचे गुणधर्म. मन हें इतलें व्यापक जावचें शकता. तें सूक्ष्मय जावचें शकता. सगळ्यांत व्हडय जावचें शकता. सतत बरें वायट सगळें ब्लॉटिंग पेपर्स असो मन तें टिपता जाल्यार वाट्टेलें तें टिपना. मन खंयच्यान लक्ष घालता की तेंच तें टिपता. नाजाल्यार हियरींग एड म्हूण आसता. कान आयकतले केप्यांक हियरींग एड दितात मशीन. तें मनुश्य न्ही तांत अंतरात्मा आसना देव आसना. तें अशीच मशीन.
ते सगळं नमुने आवाजही कानार पडतात, कॅप येतात तेमी ते मशीन कोण कोणे कॅप असेल तो ते लावच्या मागं ना म्हाका नाका ते म्हाका त्रास जाता म्हणून तशी ते स्वताल कान कशी बरे तान तू कान्नान बैसून आमगे मन आयकता, मनान बैसून अंतरात्मा आयकता तावळी आमकां जाय शिलेंच टिपता. मन ज्या हांत लक्ष घालती त्याची ताका लक्षांत रावता. बाकी सगळं नाल्यार रस्त्यार आमी कितले दिवस लोक मेळटा ती आमी कल्ले करना ती हय की न्ही तशी. तर तें जे आमकां मनान बऱ्या गोश्टींत लक्ष घाल्यार तें ताका लक्षांत रावता आनी असलें मन आमकां लक्षा पर्यंत पावयता. आमकां आनंद यात्रेक वचचेस तेमी ती मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो बंध विशयासक्त मुक्त निर्विषयो मन विशयासक्तीची केची कमी करपाक हां तशी मना शिवाय प्रचंड आणि हें आसना दुसरे कडेन देवाने आमकां मन वापरच्या दिल्या ताजे मार्फत आमी आमगेल प्रगती करून घेवंका. ताका मनाने आमगेल सेव करका आमी प्रत्यक्षांतू मनानेच आमकां गुलाम करून दवरल्या कळ्ळें म्हळ्यार आमी भाड्याक म्हूण घेतिल्लें मन वापरच्या घेतिल्लें त्याची हें जावन बसल्या मालकच जावन बसला. तशें मन जाल्यार मन घाण जाल्यार कितलें माजल्यार तें एक्सचेंज करूं जायना. हें कोटींग आशिल्ले आयदनां आसतात न्ही कळ्ळें हाजें तर तें ताजें कोटींग गेल्यार तें चिकट्टा तर तें परत करून एक्सचेंज करूं जाता दर वर्स. तशी मन दुसरें हाडूं जायना तेंच स्वच्छ करपा लागता आनी कशी स्वच्छ करता म्हणून जाणा तांकां विचारल्यार तें सांगता ती पण तांकां स्वच्छ करूं जायना तें आमकां शिकयता ती तें आमीच करपा लागता. आमी करपा लागता दुसऱ्यांक कोणाकय गुरूक सुद्दां करूं जायना कळ्ळें. आनी हें मन आमकां जायत्या दिशेक वळोवचें जाता. तशी आमगे मनाच रिमोट कोणाकय दिवचें ना फक्त सद्गुरू हातान दिवंका जाणकाराक हातान दिवंका ज्या हाल्या आमी शिकता आसत तें अशी तें शिकका म्हणून तांणी सांगलें उपासनेचे शेवटी देवा भक्ता अखंड भेटी मनाक समज जर चलयलें नांका सुरूत तरी अनुभवी जाणेल गोष्टी प्रत्याची. इति श्रीदास बोधे गुरु शिष्य संवादे सर्वज्ञ संग निरूपण नाम समास द्वितीय श्रीराम. तशें आमी बुधवंत जावया प्रत्येक गोष्ट शिकका खंयची गोष्ट शिकिल्ली केन्नाय फुकट वचना इतलें लक्षांत दवरका केन्नाय फुकट वचना केन्ना ना केन्ना पूण उपयोग आनी त्या गोश्टी शिकस ताजो स्पेशल जाणकार आसता. सर्जरी शिकता जाल्यार सर्जनालय वचका हां डॉक्टरी शिकता जाल्यार वैद्यकीय विद्यालय शिकोवंका ताचे खातीर सायन्सा पयलीं वचका समज प्लॅनिंग करका. अध्यात्माच्या किर्तन शिकता जाल्यार किर्तनकारालय शिकता सहवासांत राबून नुसतें संस्थेंत वचून काम जायना ती तांगेल सहवासांत राबून तें शिकका लागता मेहनत घेवंका लागता. लिहिलेची लिहावे वाचिलेची वाचावे विवरलेची विवरावे पुन्हा पुन्हा परत परत प्रयत्न करता लागता. शक्ती युक्ती बुद्धी सगळं शिकून घेवंका लागता. आनी अधिष्ठान कोणा गेलें चिरंजीव हनुमंता गेलें जो रामागेलो दूत आसा त्या रामाल्या अनुसंधान दवरया आनी हनुमंता गेलें इन्कारनेशन जे श्री समर्थ आसा ती तांकां आमी आयचे हें किर्तन पुष्प अर्पण करया आनी तांणी म्हणलेली प्रार्थना करया. कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया. आज हो दुसरो समास तरी दुसरो आनी पयलो आयचो आयची जगांत उपयोगी सगळें शिकून घेवच्याक. समर्थांक आळशी लोकांक पळोवन तळमळ जाता तळमळ तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी अपराधी जन चुकतची गेले तुझा तूची सावरी दयाळा कल्याण करी. कठीण त्यावरी कठीण झाले आता न दिसे उरी सांगील ऐकनात रे देवा ते कल्ल करची रामा कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी दयाळा कल्याण करी. त्यामी ती यंग लोकांक असली विवेचन ऐकूनच्याक आमी प्रद्युक्त करका
आमगेल वय जाल्या नंतर सुद्धा जागता, पण आमकां कितले दिवस वरल्यात. तर यंग असल्या तांकां उपयोग जाता हाजो. दास म्हणे आम्ही केले पावल, दयेसी नाही सरी, दयेसी नाही सरी दयाळा, कल्याण करी, कल्याण करी राम राया, कल्याण करी. हे पुष्प समर्थांच्या चरणाचेर अर्पण करूया सगळ्यांनी मिळून आणि प्रार्थना करूया. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषका, अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.